विलेज पंचायत पिल्यान मार्रा आम्ही असे फाटल्या दिसांनी डिसाईड केले की जे फ्लड इफेक्टेड केरळाचो भाग हा तांकां सगळ्यांक काहीतरी मदत जावची म्हणून आम्ही निर्णय घेतलो की गांवांच्यान कितें तरी कॉन्ट्रिब्यूट करून कुलथय पाकळी या केरळाच्या बांधवांक आमच्या मदत जावची। तुम्ही पळयलां आसतलें, आमी टीव्हीर खूब जाणां पळयलें, सगळ्यांनी पळयलें की केरळा आख्खो वॉशआउट जाल्लो, पाण्याचे, अन्नाचे, रस्ते ना, कांयच ना, सगळ्याची त्रुटी सगळ्यांनी जाणवली, सगळीकडे जिवीतहानी जाल्ली केरळाक। अशें तेन्ना मदतीचो हात म्हणून एक सच्चे नागरीक ह्या देशाचे म्हणून आमी सगळ्यांनी पुढाकार घेवपाक जाय आणि आमच्या खंयच्याय देशान खंयच्याय भागान कितें जालें आमी सगळ्यांनी ताका हेल्प करपाक जाय। त्या उद्देशान पियण गांवच्या नागरिकांनी तशेंच शॉप एस्टाब्लिशमेंट वयर आसा परवरी अशा भागान सगळ्यांनी मदतीचो हात दिलो, तशेंच आमचे वेल विशर आहा तेंच्यांनी मदतीचो हात दिलो। आमी ब्लँकेट्स, टी शर्ट्स, इतर खाण्याचे थोडे साहित्य, तशेंच बाकीच्यो कपडे म्हणा तुमी, अश्यो सगळ्यो ज्यो बेजीक नेसेसिटी बेगांचे टूथपेस्ट आहा थोड्यो भितर, ह्यो केरळा पर्यंत पावोवपाचें काम आमी आयज आमचे कल्पक हे केरळाचे कल्चरल एसोसिएशन आमचे गोंयचे बांधव आहा तेंच्या पर्यंत आमी ह्या आयज पावयतले आनी थंयच्यान ते केरळा पर्यंत वयतले। तशेंच आमी थोडी निधी गोळा केल्ली आहा, फंडूय गोळा केल्लो आहे केरळाच्या बांधवांक लागून की तांकां आमच्या पर्यंत कितें तरी मदत जावची म्हणून, आनी ही आमी मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडान आमी दितले। ही मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते जवळ जवळ 3.5 लाख सुमार आमी हांगा सगळे फिरोवन आमी गोळा केल्ले आहा, हे मुख्यमंत्र्याक आमी दितले आनी ती मुख्यमंत्री निधींच्यान केरळा गव्हर्मेंटाक वयतली। अशा तरेच्या सगळ्यांचे सहकार, सगळ्यांच्या सपोर्टान, तशेंच आमचे लोकल पिल्यांचे टॅक्सीवाले आहा तेंच्यांनी आपले फुडाकार घेवन टॅक्स बुकां सुद्दां केरळाचे आमचे शिकता एज्युकेशनाक लागून आहात ती सुद्दां व्हांवून गेल्ली आहात, तांकां लागून बुकांय थोडी आमी गोळा केली, बुक्स, नोट्स बुक्स हे तेंच्या पर्यंत आमी पावयतले। हेका लागून हांव सगळ्यांचे, म्हाजे टॅक्सी एसोसिएशन, म्हाजे शॉप्सवाले पिल्यांचे, तशेंच म्हाजे सगळे बांधव पिल्यांचे, म्हाजे पंचायत वांगडी सगळ्यांनी इनिशिएटीव ह्या बऱ्या कामाक घेतला म्हणून सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा आनी असोच सगळ्यांचो सहकार अशा बऱ्या गोष्टींक लागतलो आनी आमी सगळे देशवासी या केरळाच्या ह्या दुःखान आमी सदांच सहभागी आसतले। History of Kerala, this is the first time this type of natural calamity has happened. Total 14 districts are there in Kerala. In that, all 13 districts, 40% it was affected. People are affected, and this is the time to be make a helping hand to the Kerala brothers and sisters. So I would like to, on behalf of Kalpa Cultural Association and on behalf of Kerala people, I would like to make a big thank you to village Panchayat members, village Mara, village Panchayat members, Panchayat staff, all the village people who have contributed for a helping hand to Kerala. विलेज पंचायत मार्रा हांच्यानी हांगा केरळा रिलीफ फंडाक कलेक्शन करपा खातीर फाटीं आव्हान केल्लें, अपील केल्लें, ते अपिला प्रमाणे तेंचे कडेन खुबशें कलेक्शन जाल्लें आसा। तशेंच पंचायतींनी आपलें म्हणून कितें तरी कॉन्ट्रिब्युशन करपा खातीर ब्लँकेट्स आनी कितें लोकांनी कितें वस्तू दिल्यात त्यो अश्यो सगळ्यो करून आतां तांकां धाडपाचें आहा।